नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबामणकर. 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. परतून कोसळ्ळे कला अकादमीचे फॉल्स सिलींग. गळटेक लागून सिलींग फुगिल्ले. दुसऱ्या फावट सिलींग कोसळिल्ल्यान नव्यान नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीच्या कामाच्या दर्ज्याचेर उप्रासला प्रश्न. पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी घेतलो गोंयच्या राज्यपाल पदाचो सोपूत. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच मंत्री आनी आमदारांनी सोपूतविधी सुवाळ्याक लायिल्ली हाजेरी. कोलवा वाठारांत बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन. कोलवा पुलिशेंत दोग्यां आड गुन्यांव नोंद. धिरयांचेर नदर दवरपा खातीर कोलवा समिती आसतना आयोजन जालेंच कशें असो उप्रासलो प्रश्न. ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी हंगामाक जातली सुरवात. कुडबोण जेटीचेर सध्या नेटान आसा तयारी चालू. सुरक्षेच्या दिश्टीन सरकारान करची उपाय येवजण. ट्रॉलर धन्यांची मागणी. बायलेचो जीव घेवपी मैनुद्दीनाक 10 दिसांची पुलीस बंदखण. शुक्रारा दिवचले वाठादे वाठारांत तलवारीन केल्लो बायलेचो खून. दिवचले रबिया हवांगीच्या खून प्रकरणांतल्या आरोपीक जावची खर ख्यास्त. रबियाच्या ल्हान चलयेक मेळचो न्याय अशी मागणी करीत मुस्लीम भावांनी पुलीस स्टेशनाचेर दिली धडक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कला अकादमींतल्या वायलीन वर्गाचे फॉल्स सिलींग शेनवारा कोसळ्ळे. ह्या गळटीक लागून सिलींग फुगिल्ले खंय आनी ह्या आदी एक फावट कला अकादमीचे सिलींग कोसळिल्ले तेन्ना कलाकार धरून जायत्या जाणांनी ताज महालाच्या त्या कामाच्या दर्ज्याचेर प्रश्न उप्रासीत आनी आंदोलनाय केल्ली. आतां परतून एक फावट सिलींग कोसळिल्ल्यान लोकां मदीं आरती परती चर्चा सुरू जावपाक लागल्या. कला अकादमींतल्या व्हायोलीन वर्गाचे फॉल सिलींग शेनवारा कोसळ्ळे. ताका लागून कोट्यांनी रुपया मोडून केल्ल्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर परतून एक फावट प्रस्नचिन्ह उबें रावला. ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे छप्पर कोसळपाची घडणूक जाव वा कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाल्ली गळटी तशेंच फॉल सिलींग कोसळपाचे घडणुकीक लागून कला अकादमी फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन चर्चेत आशिल्ली. कला अकादमीचें काम सामकें जावंक ना. कोट्यांनी रुपया मोडून कसले नूतनीकरण केलें काय म्हणून जायत्या जाणांनी प्रश्न उप्राशिल्ले. हे प्रकरण उपरांत विधानसभेतूय गाजिल्लें. त्या वेळार मंत्र्यान आपली बाजू मांडटना ताज महालाच्या कामा वेळार निविदा मागेल्ल्यो काय म्हणून उरफाटो प्रस्न विचारून आपली बाजू घटमूट करपाचो यत्न केल्लो, पूण हे प्रकरण उपरांत ताच्याच आंगलड आयिल्लें. मंत्र्याच्या ताज महालाच्या त्या स्टेटमेंटाक लागून कला अकादमीचे बाबतींत उलयतना दर एकलो ताज महाल म्हणूनच कला अकादमीचो उल्लेख करतालो. आतां परतून ह्या ताज महालाचें फॉल सिलींग कोसळ्ळां. कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीची साऊंड सिस्टम सामकी ना. ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे छप्पर कोसळटा. मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत गळटी लागता आनी आतां भर पावसान कला अकादमीच्या व्हायोलीन वर्गाचे फॉल सिलींग कोसळटा. ह्या एका फाटोफाट एक घडणुकांक लागून कला अकादमीच्या कामाच्या दर्ज्याचेर प्रस्नचिन्ह उबें रावचें ना जाल्यार आनीक कितें जातलें? कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ल्या इमारतींत वर्सां भितर इतल्यो सगळ्यो घडणुको घडटात हो कितें योगायोग आसपाक शकना. हाचे वयल्यान कामाच्या दर्ज्याचेर प्रस्नचिन्ह निर्माण जातलेच. Today is a very sad day to see the false ceiling of the violin class at Kala Academy collapse during class hours. It's very sad to see that in spite of crores of rupees, more than 60 crores has been spent on the renovation work at Kala Academy, we can see it going down the drain. Today, corruption at its peak, where the money's been put into the art and culture, into renovation, has been deteriorating, and we can see the open air rooftop collapsing. We can see indoor auditorium, there's leakages happening. We can see now the classrooms which have been recently renovated are also false ceiling is collapsing. Is this where the public has put in their money, trusting these elected representatives to do the work right? Today, it is sad to see that the BJP in power, after taking up this renovation work, has ruined Kala Academy's name. Because once upon a time, an iconic structure for children to come and learn music, for artists to come and perform, for audiences to come and get entertained. People should be worried about when they are going to Kala Academy because of the safety issues. And they have not considered this at all. सध्या आमी आसा ती कला अकॅडमी आनी कला अकॅडमीचे तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की खुबशे गजाली आमकां आयकुपाक येता. जाल्यार ही कला अकॅडमीचें नूतनीकरण जाल्या उपरांत सुद्दां ह्या कला अकॅडमीचेर खुबशे
म्हणजे कागाळी ज्यो आसा त्यो यूथ आसतले. आतां जर आमी पळयले जाल्यार सध्या आमी आसात ती वॉयलीन क्लासीस ज्यो हांगासर आसा चलतात थंयसर आसात. आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार लिंक आशिल्लें, म्हणजे जेन्ना नूतनीकरण केलें तेन्ना तेंच्यांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचें हांगासर सिलींग घातलेलें. तें सिलींग खंय तरी आतां कोसळ्ळेलें आसा. आनी देवाच्या दयेन हांगासर कोणूच भुरगीं नाशिल्लीं, कारण हांगासर भुरगीं शिकतात. आतां सुद्दां आमी जर पळयलें जाल्यार हांगासर भुरगीं आसा ते आपलें काम करता, म्हणजे शिकतात ते थंयसर. हे खंय तरी म्हणजे सकाळीं आमकां जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे सकाळीं हांगासर येवन म्हणजे जे झाडू मारपाक येता तेणी झाडू सुद्दां मारलेली. आनी मागीर लायक एक 11:30 ते 12 ह्या टायमा भितून ते खंय तरी कॉलेप्स जाल्लेले आसा अशी आमकां म्हायती मेळटा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आशिल्लें. पुसपती अशोक गजपती राजू हाणें गोंयच्या राज्यपाल पदाचो ताबो घेतलो. शेनवारा मुख्य न्यायाधीशान राज्यपालांक सोपूत दिलो. ह्या सोपूतविधी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव धरून हेर मंत्री तशेंच आमदारूय हजर आशिल्ले. पुसपती अशोक गजपती राजू हे गोंयचे 20वे राज्यपाल आसात. ह्या आदी ते आंध्र प्रदेशात 7 फावटी आमदार म्हणून वेंचून आयले, तशेंच केंद्रीय मंत्री म्हणून तांच्यांनी कामूय केलां. I was a serpentine legislature in Andhra Pradesh before it was bifurcated into two states. Then I've done a very short stint in Parliament and in and out as minister in government and in opposition. And I've got enriched particularly by this experience. And I hope to get further enriched by the experiences of UWP. So what to say on Goa? I'm looking forward to work with you rather. For you is a very mild terminology, but work with you. Because if you don't work with the government, the people, if they don't work with the government, our democracy will become imperil. So we don't want that type of a situation. We want everyone to work unitedly. And when we unite, we are second to none in the world. गोवा के राज्यपाल मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका वास्ट एक्सपीरियंस जो गवर्नेंस में डेफिनेटली एज ए चीफ मिनिस्टर हमें वो गाइड करेंगे स्टेट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. मैं फिर एक बार गोवा के लोगों की तरफ से और गोवा की सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनके मार्गदर्शन हमें हमेशा के लिए हमें मिले. कोलवा वाठारांतल्या शेतांनी बेकायदेशीर धिरयांचें आयोजन केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन बाणावलेचो विनय फर्नांडीस आनी फातोर्डेच्या महेश चबाणा आड गुन्यांव नोंद केला. धिरयेच्या आयोजनाक कायद्यान बंदी आसा. बेकायदेशीर धिरयांच्या आयोजनाचेर नदर दवरपा खातीर एक समिती स्थापन केल्ली. धिरयांचेर नदर दवरपा खातीर कोलवा समिती आसतनाय धिरयांचें आयोजन जालेच कशें असो प्रश्न उपरासले बगर रावाना. दक्षिण गोंयांत जावपी धिरयांचेर नदर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मामलेदार, पुलीस निरीक्षक, गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापना केल्ली. ह्या समित्यांक मडगांव, मायणा, फातोड्डा, कोलवा, कुंकळी, वेर्णा आनी मुरगांव वाठारांत जावपी बेकायदेशीर धिरयांचेर नदर दवरपाक सांगिल्लें. कोलवा वाठारांतूय अशे तरेची समिती आसा. धिरयांचें आयोजन करप्यांक हे गजालीची कल्पना आसा. तरी लेगीत कोलवा 24 जुलयाक धिरयांचें आयोजन जाता. आता ह्या प्रकाराक म्हणप तरी कितें? 2 दिसां पयलीं जाल्ल्या धिरयो उपरांत जिल्लोधिकारी त्या समित्यांक आफोवन चवकशी करतलो काय ते पळोवचें पडटलें. बंदी आशिल्ली बैलाची झुजां आयोजीत केली म्हणून कोलवा पुलिसांनी महेश चव्हाण दवंडे फातोड्डा आनी विनय फेर्नांडीस बाणावले हाच्या विरुद्ध क्रुएल्टी टू एनिमल ह्या कायद्या अंतर्गत गुन्हो नोंद केला आसा. हे 2 जाण संशयीत सध्या फरार आसात. कोलवा पुलीस हांचो तपास करतात. गेल्ल्या ब्रेस्ताराक
सेकंड वार्ड कोलवा हांगा शेतां भितर दोन बैलांची आणि झुजां ऑर्गनायज केल्ली, तांचेर वेटिंगी लायिल्ली. ह्या झुजी भितर गुलाल आणि बाला ह्या दोन बैलांक तांची झुज लायिल्ली. आनीक ताजे नंतर हाजो जो व्हिडिओ आसा झुजाचो तो सोशल मिडियाचेर पोस्ट केल्लो. ताजे नंतर कोलवा पुलिसांनी ह्या व्हिडिओची दखल घेवन हांची दोगांयचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा. सध्या ह्या दोगांयचो शोध कोलवा पुलीस घेतात. वेगवेगळी तांणी टीम केल्ली आसात. PSI रक्षा नायक हे सगळो हाजो केसीचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी. 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जातली. हाका लागून कुटबोण जेटीचेर सध्या नेटान तयारी चालू आसा. अंदू नुस्तेमारी हंगाम बरो वचचो ह्या खातीर कामगारांच्या सुरक्षेच्या दिश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची म्हणून ट्रॉलर धन्यांनी मागणी केल्या. तूं अर्जी बियरींग मीन्स करूंक जायना मरे. नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावपाक कांय दिसूच उरिल्ल्यान सध्या कुटबॉन जेटीचेर नेटान तयारी सुरू आसा. जेटीवयले कांय कामगार पावल्यात जाल्यार कांय कामगार भात कापण्याच्या कामात व्यस्त आसात. कुटबॉन जेटीचेर सध्या भटकी सुणी बाबत रस्त्यांचो प्रस्न निर्माण जाला. फाटल्या वर्सा कॉलेराच्या दुयेंसाक लागून कांय कामगार दुयेंतूय पडिल्ले. फाल्यां नुस्तेमारी हंगामा वेळार कसलीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं कामगारांच्या सुरक्षेच्या दिश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची अशी मागणी ट्रॉलर धनियांनी केल्या. तशेंच सरकारान ब्रेक वॉटर प्रकल्पूय बेगोबेग चालीक लावचो अशी मागणी तांणी केल्या. पोरू वर्सा भशेन अंदूय नुस्तेमारी हंगाम बरो वचचो अशी आस ट्रॉलर धनियांनी बाळगिल्या. तयारी फुल स्विंग हा. पावसा लागून मातशें डिले जाला. सध्या आमगेले लेबर येवपाक स्टार्ट जाले. लेबरूय आमकां लेस आसा सध्या जेटीचेर काम करपाक. पूण जातले 1 तारखेर म्हणल्यार ऑगस्टा 1 तारखेर म्हणल्यार रेडी जातले. रिवर माउथ फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट वेदर गोडे बरें आसपाना, वचपाक गोडे मेळपाना. 3-4 days गोडे डिले जाय. लास्ट सीझन कसो जालो तुमगेलो? लास्ट सीझन व्हेरी बॅड कॅच, व्हेरी बॅड. ओवरऑल कॅच फॉर लास्ट 20 years लास्ट सीझन सारकी बॅड आमकां ओवरऑल कॅच. डॉग्स हांवें पयर NGO उलयल्लो. ती दॅट लेडी टोल्ड मी तेका सगळ्यांक ऑपरेट केल्ली आहे मेल फिमेल जावन. बट लोक हाडून सोडटा. दे कांट हेल्प इट. तयारी म्हळ्यार सध्या आतां मानाय येवपाक स्टार्ट जाले. पण थोड्यांक येयले, थोड्यांक येयले नाही. कारण कितें थोड्यांक थिंग शेत चलताय आनी हिंग येवपा म्हळ्यार आतां सगळ्यांक डिफिकल्टीज आहाय. सो मेन डिफिकल्टी हिंगा आतां आमगे जे कुरबोनार जेटी आहा सुण्याचे प्रॉब्लम, कोणाक चावल्यार घासमाल्यार ते प्रॉब्लम ते सॉल्व करपा आतां कोणाकूच जायना. कोणाक NGO येयले ते स्टार्ट करतले. चोय थिंगांचो दिसता पडटा सुण्या आवड घाताय. पण आज राती कोणे कोण सुण्याक घास मारलो कितें जालें कोण काडपाचो. रेबीज वॅक्सिनेटेड आहाय केल ना कोणाक आन्सर करूंक ना. 1 तारखेच्यान न्यू फिशिंग सीझन जो स्टार्ट जावपाचो 1 ऑगस्टाच्यान जातलो आणि 5 दिसांनी हो फिशिंग सीझन स्टार्ट जातलो. ताका लागून आमी आज आयिल्ले कुटबण जेटीचेर हांगा तयारी चालू, मोठ्या प्रमाणात तयारी चालू आसा. फॅब्रिकेशनाचें काम, पेंट मारपाचें काम जावं वेल्डिंग कितें आसा तें काम तांचें चालू आसा. त्याच बरोबर तांच्यो ज्यो बारीक बोटी आसात तांकांय बी सपोर्टिंग ज्यो बोटी वेसल व्हरतात त्यो बी तांची रिपेरिंग काम चालू आसा. लेबर सद्याक थोडे लेबर आयिल्ले आसात, थोडे लेबर येवपाचे आसात. बोट ओनर जे आसात ते भायल्या गांवां गेल्ले आसात. थंय तांचो प्रॉब्लेम आसा लेबर येवपाक लागून. कारण जे ओडिसा जावं छत्तीसगड हांगच्यान जे लेबर येताले थंय तांचो आतां सद्याक शेताचो सिजन चालू आसा, क्रॉप लावपाचो. ताका लागून हे लेबर सद्याक पावले ना. ताजेर कितें कंट्रोल करपाक बोट ओनरान मागला की हांचेर कितें तांचे मिशन रेबीसाचे अंडर ते तांचे निर्विजीकरण करचें आनी हो एक ताचो प्रॉब्लम कमी करचो. कारण सुण्याची पॉप्युलेशन दिसान दीस वाडटा. दुसरो एक प्रॉब्लम म्हणजे जो खूब वर्सां साकून आसा तो म्हणजे जेन्ना रिव्हर मावथाचेर जे तांकां बोटी एंकर लागता ताका लागून खुबश्यो बोटी रोमून उरतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू उलयतां. शेनवारा गोंयभर कारगिल विजय दीस मनयलो. ह्या वेळार शहीद जाल्ल्या जवानांक फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. 1999 ह्या वर्सा कारगिल झुजांत भारतान पाकिस्तानी सैन्याचेर जैत मेळिल्ल्यान एक याद म्हणून दर वर्सा 26 जुलयाक कारगिल विजय दीस मनयतात.
appeal to the parents, always think that armed forces is also an option. I can tell you with certainty today, I survive, and very comfortably I survive with my pension. There should be no doubt. This is the only service which gives you pension. And if something happens, your family, your wife will be looked after. No other service, I think so, even the police service has stopped pension from 2004. It's only the armed forces. क्या कारगिल दिन यहाँ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत हमको ये आ रहा है क्योंकि शहीदों ने इनका ये किया हुआ है, उनका अपना जान बलिदान करके। एक्चुअली क्या था, उनका पोस्ट ऊपर था पाकिस्तान का और हम लोग उनको नीचे था, कारगिल नीचे पड़ता है, तो वो ऊपर से हमको फायरिंग करते थे। तो हमारे कई जवानों ने उनको खंबे पर भी चढ़ करके टेलीकम्युनिकेशन में सिग्नल कोड ने उसमें तार जोड़ने का एक काम किया हुआ है। तो JNK के उस समय के जो प्रिंस, वी कैन नॉट से प्रिंस, ही वाज द किंग, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एनेक्स करने के लिए चिट्ठी लिखी कि नाउ पाकिस्तान हैज अटैक्ड ऑन मी एंड प्लीज कम टू मी फॉर हेल्प। तो हमारी इंडियन फोर्सेस वहां पे गई JNK में और पाकिस्तान को वहां से 1947-48 में हमने खदेड़ के बाहर किया। माता की जय, वंदे भारतीय सैन्याने त्या दिसाचे महत्व राखून आयज देशभर विजय कारगिल विजय दिवस साजरो केलो वयता। त्या निमित्तान जे आमचे सैनीक असले त्यांच्यानी तांकां जी क्षती पोहोचलेली त्यांच्या बद्दल माझ्या काळजांतल्यान तांकां हांव खरेंच एक सॅल्यूट मारता, कारण त्यांच्या शिवाय हो विजय शक्य। आज आपण हा कारगिल दिवस साजरा करतोय। खरं म्हणजे एकच दिवस आपण 26 तारखेला हा कारगिल दिवस साजरा करतो आणि दुसऱ्या दिवशीपासून विसरतो पुढच्या वर्षी 26 तारखेला येण्यासाठी। पण त्याऐवजी आपण हा दिवस विजय दिवस आणि हे त्यांनी जे दिलेलं बलिदान आहे कारगिलच्या युद्धात ते सदोदित आठवण ठेवलं। दिवचले वाठादे वाठारांत स्वताच्या बायलेचेर तरवारीन हल्लो करून तिका जिवेशी मारपाचो प्रकार घडिल्लो। आंगार कांटो हाडपी ह्या घडणुकेक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मैनुद्दीन आनी राबिया हांचे मदीं सदांच वाद जाताले खंय। ह्याच वादावादीक लागून दोगांनी वेगवेगळे जावपाचो निर्णयूय घेतिल्लो। पूण अचकीत अशें कितें घडलें की मैनुद्दीनाक राबियाचो जीव घेवचो पडलो? पळयात पुराय बातमी। दिवचले न्यू वड्यार घोवान धारदार तलवारीन वार करून भर रस्त्यात बायलेचो जीव घेतलो। हे घडणुकीक लागून पुराय गोंयभर बोवाळ पडलो। हल्ल्या उपरांत लागींच आशिल्ल्या लोकांनी ते बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरून घातली, पूण ती कांय जगपाक पावली ना। हॉस्पिटलांतूच तिणें जीव सोडलो। मैनुद्दीन आनी राबिया हांचो 5 वर्सां पयलीं निकाह जाल्लो खंय। तांकां 4 वर्साचे चली भुरगेंय आसा। फाटल्या 2-3 वर्सांनी तांचें फिसकटलें। मैनुद्दीनाक ड्रग्साचें व्यसन आशिल्लें आनी हाचे वयल्यानूच घोव आनी बायले मदीं झगडी जाताली। घोवा बायले मदली ही झगडी पुलीस स्टेशना मेरेन पाविल्ली। पुलिशेन घोव मैनुद्दीनाक कितलेशेच फावट भंय घालून सोडून दिल्लो, पूण मैनुद्दीन मात आयकपाक तयार नाशिल्लो। मैनुद्दीन आनी राबिया फाटल्या 2 ते 3 वर्सां सावन वेगळीं रावतालीं। दर दिसा जावपी झगड्याक लागून बेजारिल्ल्या राबियान मैनुद्दीनाक तलाक घेवया म्हणूनय सांगिल्ले। तलाकाची तयारीय केल्ली। शुक्रारा तांच्या तलाकाची निमणी सायन आशिल्ली खंय। सांच्या 4 वरांचेर तांची सायन जावपाची आशिल्ली। त्या नादी राबिया आपले चलयेक ट्युशनाक सोडपाक गेल्ले। ट्युशनाक सोडून ते आपल्या घरा वयताले इतल्यान वाटेत ताका मैनुद्दीन मेळ्ळो। ताणें राबियाचो फाटलाव केलो। भर रस्त्यात ताका आडायले आनी ताच्या वांगडा झगडी केली। झगड्या उपरांत ताणें आपले गाडयेंतली तलवार काडली आनी राबियाचेर सपासप वार केले। ह्या तलवार हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ले राबिया रक्तबंबाळ अवस्थेत रस्त्यार कोसळ्ळे। लागींच आशिल्ल्या लोकांनी हो प्रकार पळयलो आनी ताका दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्रांत भरती केले, पूण उपचारा वेळार राबियान जीव सोडलो।
ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या मैनुद्दीनाक 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त जाल्या. दिवचलच्या वाठारांतल्या नीव वाड्याचेर बायलेचो निर्दयीपणान खून करपाच्या प्रकरणात आता वेगवेगळी म्हायती फुडें येवपाक लागल्या. शुक्रारा भर दिसा उजवाडे नीव वाड्याचेर भर रस्त्याचेर मैनुद्दीन हवांगी ह्या तरणाट्यान स्वताची बायल रबिया हवांगी हिचेर तडसादीन वार करून तिची निर्दयीपणान हत्या करपाची दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली आसा. बायलेचेर तडसादीन हल्लो केले उपरांत मैनुद्दीन हो स्वता दिवचल पुलिशेक शरण आयलो. ताचे उपरांत पुलिशेन रितसर गुन्यांव नोंद करून मैनुद्दीन हाका अटक केली. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा, दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाली दिवचल पुलीस स्टेशनाची पुलीस टीम ह्या खून प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हळदोणचो आमदार कार्लूस फेर्राचे प्रकरण काँग्रेसीच्या गोंय प्रभारी कडेन पावोवपी गोंय प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा तो खंय पक्षाचो इंटरनल मॅटर अशें म्हणीत तांणी ह्या विशयाचेर उलोवपाक टाळ्ळें. हळदोणचो आमदार कार्लूस फेर्राच्या प्रकरणा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना पाटकर उलयतालो. की तुम्ही एक लेटर बरयल्लें तुमच्या गैस एमएलएचे बरयल्लें पूण तें बरयल्लें काय तुमी बरयल्लें काय मदीं म्हणटा वेंचणूक प्रक्रिया सामकी घेवंक नाशिल्ल्याचें सांगून दक्षिण गोंय जिल्लो निबंधकान निर्बंध घातिल्ल्या गोमंतक गौड मराठा समाज संघटनेचेर खेळा खात्याचे संचालक अजय गावडे हांची प्रशासक म्हणून निवड जाल्या. अजय गावडे हे 6 म्हयन्यां खातीर संघटनेचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा. संघटनेचो दिसपट्टो कारभार पळोवपा बरोबरूच समाजाचे जात दाखले दिवपाचो अधिकार तांकां आसतलो. ह्या नादी संघटनेचेर विश्वास गावडे हांच्या अध्यक्षते खाला समिती निवडिल्ली. पूण ही वेंचणूक सामकी घेवंक ना म्हणून जिल्लो निबंधक कार्यालयांत कागाळ जाल्ली. ह्या कागाळीक लागून दक्षिण गोंय जिल्लो निबंधकान समितीचेर निर्बंध घातिल्लो. पोगो विधेयका संदर्भात आमी कशेंच तडजोड करचे नात, कित्याक तर आमी जी मागणी करता ती कायद्याक धरूनच आसा. उदरगत, शिक्षण आनी हेर गजालींच्या बाबतींत आमी देशांतल्यान हेर राज्याच्या तुळेंत फाटीं आसा. ताका लागून आमकां पोगो बिलाची गरज आशिल्ल्याचें आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सांगलें. आयज ना फाल्यां पोगो बील आमी हाडटलेच आनी ते दीस गोंयांत खोशयेचें वातावरण आसतलें अशें मनोजाचें म्हणणें. आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान शुक्रारा मांडिल्ल्या पोगो संदर्भातल्या खाजगी ठरावावेल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो. सत्ताधाऱ्यांनी विरेश बोरकाराक हो ठराव मांडपाक विरोध केलो. हे फाटभुंयेर आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान पत्रकार परिशद घेवन सत्ताधारी भाजप तशेंच मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो. पोगो विधेयका संदर्भात आमी कशीच तडजोड करचे नात, कित्याक आमी जी मागणी करतात ती कायद्याक धरूनच आसा. आयज ना फाल्यां हे विधेयक आमी मांडटलेच म्हणून मनोज परबान सांगले. आयकात ताचें म्हणणें. पोगोचेर आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करपाचें ना, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्युशनल. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. आमकां आमचो एक स्लोगन आसा जे काल विरेश उलोवपाचो आसलो की आयडिया ऑफ गोवा इन आयडिया ऑफ इंडिया. भारत देशान गोंय राज्य केला. कित्याक केला? बिकॉज ऑफ इट्स लँग्वेज, तेचो कल्चर, तेची आयडेंटिटी. आमी 14 वर्सां लेट मुक्त जाला. आमी इकॉनॉमिकली बाकीच्या राज्याकून आमी फाटीं आसा. डेव्हलपमेंटाच्या हेतून आमी बाकीच्या राज्याच्या हेतून फाटीं आसा. शिक्षणाच्या हेतून आमी बाकीच्या राज्याच्यान फाटलीं आसा. इंडस्ट्रियलायझेशनान बाकीच्या हेतून आमी फाटीं आसा. जेन्ना आमी इतल्या गजालीन फाटीं आसा तेन्ना आमकां संरक्षण हें मेळपाक जाय. तें संरक्षण येवपाक पर्सन ऑफ ओन ओरिजीन डेफिनेशन जावपाक जाय. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रॉमीस करता की एक ना एक दीस ह्या गोंयच्या एसेंब्लीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील हें पास जातलें. गोंयकारांचो हक्क दितलो आनी त्या दीस
गोंयकारांची चवथ आसतली, दिवाळी आसतली, तियात्र ह्या आमचे क्रिसमस आसतले 100% त्या दीस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रबिया हवांगी यांच्या खून प्रकरणातल्या आरोपी खर ख्यास्त जावची आणि रबियाच्या ल्हान चलयेक न्याय मेळचो अशी मागणी करीत शेनवारा उसरा राती गोवा यूथ फाउंडेशनाचे अल्ताफ संदी हांच्या फुडारपणा खाला मुस्लीम भावांनी दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारली. ह्या खून प्रकरणात न्याय मेळा मेरेन आमी ओग्गी बसप ना असो निश्चय लेगीत मुस्लीम भावांनी केला. खून प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करपाचो निर्णय लेगीत मुस्लीम भावांनी घेतला. पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारिल्ले मदीं 200 परस चड तरणाट्यांचो आस्पाव आशिल्लो. जो गोवा बिचौलिम में जो मर्डर केस हुआ है, जो राबिया, जो हमारी बहन का जो मर्डर केस जो कल मर्डर हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग में हमारे पूरे बिचौली के नौजवान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. और इकट्ठा होने का बस एक कारण है कि आज जो हमारी बहन के साथ जो हुआ है, ये पूरे गोवा के किसी बहन के साथ या पूरे हिंदुस्तान किसी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होना चाहिए. और ये जो हादसा जो पेश आया है बिचौली में, बीच रोड पर एक नाजायज़ औलाद ने हमारी बहन को तलवार से मार कर उसका मर्डर करता है. आज हमारे हिंदुस्तान में इतनी छोटी सी बात हो गई है कि हर न्यूज़ में ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, आज यहाँ पे मर्डर हुआ है. मगर वो दलिंदर को एक पल का भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि उसकी 4 साल की बच्ची है और उसकी खुद की वाइफ को उसने मर्डर किया. तो आज ये इकट्ठा हम लोग जो हुए हैं, बस ये राबिया को जस्टिस दिलाने का हम काम करेंगे. बस आज हम पुलिस स्टेशन में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमारे गोवा पुलिस पर कि वो लोग इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे और कड़ी से कड़ी उस लड़के को सज़ा मिलेगी. उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिले तो मैं रोड पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह. टाइम तो ऑलरेडी 10 दिन उन्होंने कस्टडी में ले सो है. उसके बाद में उन्होंने जो भी करेंगे प्रोसेस उनकी तरफ से कर रहे हैं. मगर हमारा काम क्या है, पुलिस को ये करने का सपोर्ट, पुलिस को सपोर्ट करने का, कोऑपरेट करने का, और हमें एक दूसरे को साथ देखो उस बच्चे के लिए, इंसाफ के लिए और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने का. इस चीज़ को सब जने फॉलो अप करो. जो पुलिस हमने बोली 10 दिन का टाइम, उसके बाद में आएंगे, उसके बाद में जो प्रोसेस हम करेंगे. ह्या आशिल्ल्या 10 AM बुलेटिन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.